मते प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 47ನೇ वाक्य तावन 54ನೇ वाक्य. अशें जेजू उलोवन आसतनाच जुदास 12 एकलो थंय येवन पावलो. ताचे सांगाता तालवारी आनी दांडे घेवन आयिल्लो वोडयेक जोमो आशिल्लो. प्रधान याजकांनी आनी जुदेवांच्या मतभऱ्यांनी तांकां धाडलेले. पाराधीन करतल्यान तांकां एक गुर्त दिल्लो. जासो हांव उमो घेतां तसो तो ताका धरा. तो आयिल्लो सीदा जेजू शिश्येन वचून नामान मिस्री म्हणालो आनी तासो ताणें उमो घेतलो. जेजून ताका म्हळें, इश्टा, करूंक आयलां तें काम बेगीन सकन सोड. तितल्यार ते जण फुडें सरले आनी ताका तांणी घट्ट धरलो. त्या दाडा जेजू सोबी आशिल्ल्या भितरल्या एकल्यान आपली तलवार भायर काडून श्रेश्ठ याजकाच्या एका नौकराक मारली आनी ताचो कान कापून गेलो. तवळ जेजून ताका सांगलें, तुजी तलवार पोत्यान घाल. जो कोण तलवार घेतात ते तलवारीन नाश जातले. म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन जाल्यार तो 12 फौजी चड देवदूत म्हजे कुमकेक आतांच धडचो ना म्हणून चिंताय. पूण तशें केल्यार घडोवंक जायस म्हूण पवित्र पुस्तकी बरयलां तें संपूर्ण जावचें कशें. देवाचें उतार हें. आयच्या दिसा आमी नियाळ कसो विशय जावन आसा, गॉड्स प्रॉमीस थ्रू गॉड्स प्रोसेस. सर्वेस्पराचें वाग्दान ताच्या विधाना मुखांतर. सर्वेस्परान म्हाका आनी तुका बसयल्लें तें देणें ताच्या प्रक्रिया मुखांतर म्हणल्या विशयंत आज आमी ध्यान करता. हर एकल्याकी एक एक मिसांव दिला मोगाच्यान. म्हाका आनी तुका सर्वेस्परा देवान एक मिसांव दिला. जावंक पुरो तें आत्मीक मिसांव, जावंक पुरो तें लौकीक मिसांव. सोम्या जेजूकी सर्वेस्परा बापान दिल्लें तें मिसांव जावन आसा, वस आनी म्हज्या लोकांक म्हजी वाट शिकय. ह्या लोकांक पातक्यातावन सुटका जोडूंक दी म्हणलें ताका एक मिसांव सर्वेस्परा बापान आपल्या पुताक दिवन धाडलें. आनी मिसांव प्रारंभ जाल्ल्या दिसता न्हू, सोम्या जेजूक एकानी एका रितीचे समस्या आसलेच. एकानी एका रितीचे समस्या आसलेच. जावंक पुरो ताच्याच भावांत हांव न्हू, जावंक पुरो शास्त्री फर्जेवांत हांव न्हू, जावंक पुरो लोकांत हांव न्हू, जावंक पुरो ताच्या सांगाता आशिल्ल्या व्यक्तींत हांव. म्हाका आनी तुका सर्वेस्परा देवान मिसांव दिला. हांव आनी तूं जावंक पुरो एक वृत्ती करना सावन, काम करना सावन, ह्या धार्मीक भाव ह्या भयण जावन आसाव, ह्या स्वार्था बरगड करना सावन एकानी एका रितीचें वावर म्हाका आनी तुका दिला. सर्वेस्परा देवान म्हाका आनी तुका वाग्दान दिल्यांत. म्हाका आनी तुका वाग्दानां दिल्यांत. पूण ही वाग्दानां जारयेक येता आसतना अडखळ येवचें साहस स्वाभावीक. ह्या आयच्या दिसाच्या वचपान आमी पळयता, सोम्या जेजूचें मिसांव जारी करूंक वता आसतना थंयसर साबार लोक म्हळ्यार थंयसर सैन्य येता, दांडे आनी तोणके घेवन येतात आनी सोम्या जेजूक धरूंक येतात. आनी त्या दाडा कितें करता, ताजे सांगात आसले मनीस श्रेश्ठ
ह्या जगाच्या नौकाराचो कांत कापून काण काडटात. जेजू म्हणटा म्हजे लागीं हांवें आतां मागल्यार 12 फौजांचे चड सैन हांगासर येनांगी सोड सोड तांकां. तशेंच कितें करतात करून दी म्हणटा, कितें करतात करून दी म्हणटा. एक चिंताप हांगासर हांवें तुवें वाटयसय मोगाचें न्हू. जेजूच्या हातांत थंयसर ताका त्या समस्येतून भायर येवचे सकत ताजें तें आसली. तरी पूण ती उपयोग करतना कित्या खातीर बापाची खुशी चारयेक हाडच्या खातीर. पोरण्या सोल्ल्यान ती आमकां उदाहरणां ह्या विशयंत पळोवंक मेळटात. सडवणें असलेंच एक उदाहरण आमकां एक भोव अपुर्बाचें उदाहरण एक पळोवंक मेळटा. आनी थंय जावन आसा सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 24 अध्यायांत एक चीत दिवन एक हे उतरां वाशा मोगाचें न्हू. पयत पुस्तक म्हणटा दावीद तेंचो वयर सोडून गेलो आनी एनगेदीच्या कोट्यांनी रावोंक लागलो. साऊल फिलिस्तियांक धांवडावन फाटीं आयलो तेन्ना ताका अशी खबर मेळ्ळी दावीद एनगेदीच्या अरण्यांत आसा. साऊलान आख्ख्या इस्रायलांतल्या विंचून काडलेल्या 3000 मनशांक घेतलें आनी दाविदाक आनी ताच्या मनशांक सोदूंक रानवट बोकड्यांच्या कडपाशी गेलो. तो वाटे बोगलेक आसलेल्या बोकड्यांच्या गोट्या लागीं पावलो. थंयसर एक धोल आसली आनी आपली सैमाची गरज करूंक साऊल तातूंत भितर सरलो. तेस धोलीच्या भितरल्या भागांत दावीद आनी ताजे मनीस बसून आसले. दाविदाच्या मनशांनी ताका सांगलें, हांव तुज्या दुस्मनांक तुज्या हातांत घालतलो आनी तुका बरें दिसता तें ताका कर. अशें ज्या दिसा विशीं सर्वेस्परान तुका सांगिल्लें तो दीस आज पावला. दावीद उठलो आनी लिपां सोरयां ताणें साऊलाच्या धगल्याची देख कातरली. पूण उपरांत साऊलाच्या धगल्याची देख आपणे कातरली म्हणून दाविदाचें अंतस्कन कांतावंक लागलें. ताणें आपल्या मनशांक म्हळें, म्हज्या धन्याक सर्वेस्पराच्या अभिषेक्ताक असली करणी करूंक ताजेर म्हजो हात उबारूंक सर्वेस्पर म्हाका निर्मिना जावं. कित्याक तो सर्वेस्पराचो अभिषिक्त. ह्या उतरांनी दाविदान आपल्या मनशांक आड आयलें आनी साऊलाचेर आक्रमण करूंक तांकां ताणें दिलें ना. हांगासर आमी पळयता दावीद ताका एनॉयंटींग जाल्लें. कोणें केल्लें? सामुएलान केल्लें. सामुएलान हाका राय जावंक अभिषिक्त केल्लें. ताजे उपरांतले मेळटी आमी जाणाव हो दावीद गोलियत तसल्या बळिश्ट व्यक्तीक सोलवयता. बळिश्ट व्यक्तीक सोलवयता. तरी पूण हांगासर आमी पळयता साऊल एक व्हड सैन काडून ताजे मुखार येता. तरी पूण तेद्द व्हडलें ताणें सैन काडून आयलें जाल्यार साऊल एकलोच दावीद आनी ताच्या मनशांच्या हातांक तो मेळटा. सवाल हांगासर कित्या खातीर दाविदान साऊलाक जिवीशी मारूंक ना? कित्या खातीर साऊलान दाविदाक जिवीशी मारूंक ना? कित्या खातीर दाविदान साऊलाची धगल्याची एक कुडको खातरलो तरी तो सुरसुरलो. पळयत पुस्तक म्हणटा, आतां आमी वाचल्या आतांच्या वाचपान थंयसर म्हणटा, उपरांत साऊलाच्या धगल्याची देग आपणे कातरली म्हूण दावीद अंतस्कनी अंतस्कन खांतावंक लागलें. पळया हांगासर आसा म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्या समस्यांक आन्सर्स. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत
समस्या आसातच मोगाचे न्हू समस्या आसातच सांजोच्या 16 वाद्यांत मोतमोर वाक्यान आमी थंयसर पळयता हर एकल्या मनशाक कश्ट आसचे समस्या आसचे सहज म्हणटा स्वामी जेसू इट इज क्वाईट नॅचरल हर एकल्या की समस्या आसचे सहज सहज म्हाका न्ही तुका समस्या आसचे सहज म्हाका न्ही तुका विरोधी आसचे सहज सहज विरोधी गरज आसा गी म्हणल्यार आनी एक सवाल जिणेंत म्हज्या आनी तुज्या आमकां विरोधी आसचे गरज गी म्हणलें सवाल उडे आसतो मोगाचें न्हू जर तर विरोधी म्हणलें ना तर हांव तूं अस्खत जाता जर तर आमी प्लेन आमी जाणाव प्लेन तें टेक ऑफ करीचे जाल्यार कशें करतात विज्ञान गुत आसा वारें ताच्या विरुद्धीकन येता आसतना ताच्या पाकाट्यांक बळ मेळटा टेक ऑफ करता आसतना हांगासर एका राष्ट्रांत सुमार 41% न्यूझिलँडान 41% सुकणीं ती उबान आसा खंय उबोंगूत उबानान खंय कित्याक उरता गी तांकां उपची गरज ना थंय समस्या ना तांकां आनी ह्या खातीर त्या सुकण्यांनी आपली सकत असो होगडावन घेतल्या जर तर गारुडा बरी उबोंक जाय म्हाका आनी तुका समस्या येयल्या वेळार हांव तूं चड आनी चड बळादीक जावंक पडटा जर तर गुरुत्वाकर्षण नातलंत तर प्लेनाची गरजच आसची ना रॉकेटाची गरजच आसची ना खंयसर विरोधपण आसा थंयसर हांव आनी तूं चड बळवंत आनी सक्तिवंत जाता जिविताच्या खंयच्याय कोण सांग पळया जर तर समस्या ना जाल्यार मनीस आळशी जावन कांयच प्रयोजना जातलो एक व्यक्ती जावन मारपाट जाता खेदाळा ताका समस्या आसात खेदाळा ताका प्रतिरोध आसा खेदाळा कॉम्पिटिशन आसा तो व्यक्ती चड आनी चड क्रियाळ जावन उंचल्या पावंडाक तो पावता दाविदाच्या जिवनांत दाविदाक सर्वेस्पर देवान वाग्दान दिल्लें सर्वेस्पर देवान वाग्दान दिल्लें कितें अभिषिक्त करून सांगलें तूं इस्रायलाचो व्हड राय जातलो म्हणून आनी हांगासर आमी पळयता ताणें गोलियताक जी विशीं मारलें तरी हो सावलो ताका दोशी करता आनी हो दावीद विविध जाग्यांनी धांवून कश्ट ताणें सोडून तो चड आनी चड सक्तिवंत आनी बळवंत व्यक्ती जावन मारपाट जाता हर एका हंतार तो चड आनी चड ताच्या जिवितांत ताका बळ मेळटा आनी एक सवाल म्हजे थंय आनी तुजे थंय उपजाता जर तर देवानंद ताका इस्रायलाचो राय म्हूण अभिषिक्त केल्या उपरांत कित्या खातीर दाविदाच्या जिवनांत अशें घडटा कित्या खातीर दाविदाच्या जिवनांत अशें घडटा मोगाचें न्हू म्हाका आनी तुका संत मुस्तुपटीन सवालां येतात हांव इतलें मागणें करता तरी कित्या खातीर म्हाका अशें समस्या उपजाता कित्या खातीर म्हज्या कुटुंबांत असले समस्या आसात जावं पुरो सर्वेस्पर देव तुका आनी म्हाका दिसान दीस चड चड बळवंत करता नेनारपण जावंक पुरो आमकां कळीत ना जावंक पुरो आत्मीक तरान लौकीक तरान हांव तूं हर एक दीस घट जावन आसा आज आमी वाचलेल्या वचपांत थंयसर पळयलें जेजूचें मिसांव आंकडेच्या हंताक पावता आसतना मस्त जाण थोंडक्यांनी दांडे घेवन वेतात जेजूच्या भोवारी घेवन रावतात
आयच्या आम्ही आता वाचलेल्या सामुएलाच्या ग्रंथांत 24 अध्यायात पळयता थंयसर सावलान आख्ख्या इस्रायलांतल्या विंसून काडलेल्या 3000 मनशांक घेवन केदें व्हडलें सैन पळया 3000 मनशां घेवन एकल्या दाविदाक आनी ताच्या सांगात्यांक थोड्या सांगात्यांक जिवीशी मारूंक महासैन हाडून येता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत पोंत पोवता म्हणटा आसतना मिसांवांच्या उसल्या तुका दिल्ल्या कितें गोल आसा तुका वागदान आसा तें जारेक येता म्हणटा आसतना सामासे व्हडले व्हडले जावनूच येतात, व्हडले व्हडले जावनूच येतात. उडास दवरया. खंयसर जर तर तुज्या जिवितांत सामासे सड 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 जावन आसा जाल्यार तुज्या जिवितांत उसल्या पावंडाक टेक ऑफ करूंक तूं लागीं लागीं पावलाय म्हणून अर्थ. उसल्या पावंडाक तूं पावोन आसाय म्हणलेल्याक. आनी हांगासरी ह्या दाविदाक आनी तेज्या दाविदाक जिवीशी मारूंक 3000 मनशांचें बळिश्ट सैन घेवन हो साऊल थंयसर येता. आनी थंयसर आमी पळयता आयिल्ल्या वेळार हो दाविदाक त्या माठ्या भितर ह्या धुलींत साऊल एकलोच मेळटा. सुलाबान हाताक धरता आनी सांगाती कितें करतात म्हणलें भारी गरजेचें. सांगाती ताका म्हणटात दाविदाच्या मनशांनी ताका सांगलें हांव तुज्या दुस्मानाक तुज्या हातान घालतलो आनी तुका बरें दिसता तशें ताका कर अशें ज्या दिसा विशीं सर्वेस्परान तुका सांगलें तो दीस आज पावला. पळय ताका सांगतात पळय सर्वेस्परान तुका वागदान दिल्लें न्ही पळय आज तुज्या हाताक आयलो पळय. करेक्ट परफेक्ट प्लॅन देवाचें प्लॅन. आमी देवाच्या वागदाना विशयंत मुस्तपुटी सारक्या रितीर आमी अर्थ करना. चिंत्या हांगासर देवान सांगलां तुज्या वैरीक हांव पांयां तळां घालतलो. वैरीक जिवीशी मार म्हूण खंय म्हणे सांगलां कितें थंयसर ना. इट्स एक आमी सांगता तें ग्रे एरिया म्हळ्यार कितें करेजें म्हणून येना कितें कोरनोजो म्हणून येना. म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्या समस्यांनी जी दिसपडट्या जिवितांनी साबार फावटी थोड्यो संगती घडटात. कितें म्हळ्यार बरें खंयचें म्हूण आमकां थोडे फावटी कळीत आसा वायट खंयचें म्हूण कळीत आसा पूण मोदेगत अशें करीजे गी तशें करीजे म्हूण खंयसरी बायबलान ना खंयसरी ना. तवळ कितें करीजे म्हणलें सवाल म्हज्या आनी तुजें मिसांव जारेक येता आसतना आमकां सवालां येतात. बरें करीजे म्हणटा आसतना आमी जाणाव आमी प्रामाणीकपण आसा जाय विधेय जावन आसा जाय सर्वेस्पराक आनी बऱ्या वाटेर आमी वसा जाय. पूण पाड खंयचें म्हणल्या विशयंत पाड वाड खंयचें म्हणल्या विशयंत थंयसर भारी एक ट्रिक्की आसा. म्हळ्यार तातूंत एक काले म्हणटात मोस आसा. तें पाड म्हूण तुका कळोवंक सकळनातल्या बरें आसा. उदाहरणाक हांवें सांगचें चिंत्या कंपनी भयंकर प्रॉफीट करना आसा भयंकर टॉप कंपनी. हांवें चिंतचें येदे व्हडल्या कंपनीन हांवें एक ल्हानशी वस्तू घरा आयिल्ल्यान काय जालें आसा. व्हडले विशय येतना म्हाकाच तो हांव जस्टिफाय करता. ती सूख न्ही म्हणल्यार म्हज्या राज हांव म्हजें थंय वर्क करूंक सुरू करता. म्हज्या राजांवा प्रकार येदे व्हडल्या कंपनींत हांव येदे अशें हांवें केल्यार कांय सूख न्ही. वा हांव इतलें काम करता ह्या मनशा खातीर हाचें हांव इल्लें हांवें काडल्यार काम जाता. इतलें हांवें केलां हें म्हज्या हक्काचें. हांवें तर राज हांव करचें आनी म्हज्या हक्काचें म्हणचें निसाय कितें मोगचें न्ही. पूण हांव कितें चिंता म्हळ्यार तशें करचें म्हज्या हक्काचें हांवें केल्यार तोंदरें ना. आनी हेंच अनानिया आनी साफिरा घडलें. अनानिया आनी साफिरा आमी धर्मदेवच्या कृत्यान पळयता सगळी आस्त तांचीच. तांकां बगलें सगळी आस्त आमचीच. इतलें हांव दिता इतलें हांवें दवरल्यान कितें सूख इतलेंशें हांवें दवरल्यान कितें सूख. खंय कळ्ळें राज हांव तांचें तें वर्कआवट जावंक सुरू जालें आनी राज हांवा प्रमाणें तांकां तें सूख म्हूण बगली ना. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मुस्तपुटी राज हांव काम करूंक धरता आनी आमकां तें सूख म्हूण आमकां कळीच जायना. राज हांव येता आसतना परत तिसरी संगत आसा
आमी सांगता ग्रे एरिया म्हळ्यार तें सूख म्हणून कळना सोमा म्हणून कळना तवळ कालें करचें म्हूण आमकां कळना. मस्त मोठी म्हज्या तुज्या जिवितांत असलीं घडितां असले संदर्भ जाता की कालें करचें ह्या विशयान कितें करचें म्हणलें आमकां कळीच जायना. आनी हेंच ग्रे एरिया म्हळ्यार कालें करचें म्हूण दाविदाक थंयसर कळोना. एका कुशीन बळादीक थाळो बायल्यान म्हणटा ताका जिवीश मार, तुज्या हातान ताका हांवें दिला. पळय इतल्या वर्सां जावन तुका तो फाटल्यान लागुल्लो न्ही गे, तो तुजो दुस्मान न्ही गे, सर्वेस पर्यंत ताजे दुश्ट आत्म दडल्लो आनी तुवें ताका वाद भुंगता आसतना ताजे तें दुश्ट आत्मा येतालो. सर्वेस्परान ताका तिरस्कार केला. सर्वेस्परान तुज्या हातान ताका घाला, तुज्या हातान ताका घाला. तुवें जिवीश मारचें भोवसाज वो सगळ्या राष्ट्राक पाड व्यक्ती सर्वेस्परांनी तिरस्कार केला. आमकांय जिवीश मारता, तूं आतां जिवीश मारशें जाल्यार आमी वचून सगळें रास आमचें करून आतां घेवयेत, रास आमचें करून घेवयेत. आनी ह्या इश्ट मंत्र्यांनी सांगचें दाविदाकी सोमा म्हूण बोगल्यांक कोण ना कांय. आनी त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा त्या देखून वो दावीद अशें ज्या दिसांनी सर्वेस्पराक सांगलें तो दीस आस पावला म्हूण ताज्या इश्टा मंत्र्यांनी सांगतना दावीद उठलो आनी लिप्सोर्या ताणें सावलाच्या दगल्याची देग कातरली. वचून सावलाच्या दगल्याची देग कातरली. देग कातरल्यावर कितें जालें? देग कातरल्यार परिपूर्णता न्हू थंयसर उणेपण जालें. सगळो दोगलो तो एक संकेत जावन आसा, एक रायाळ दोगलो, रायाळ मुस्ताय की तो एक परफेक्शन असो. आनी ताजो कुडको काडल्या वेळार थंयसर इम्परफेक्शन जालें. ताजे रसवट जे कुडके काडल्या बरें जालें. सामुएलाच्या ग्रंथान आमी पळयता पळयत पुस्तकान थंयसर सावली तें देग दगल्याची एक देग कातरता. आमी पळयता पयल्या पुस्तकांत 15व्या अध्यायांत 27 आनी 28 वाक्य म्हणटा सामुएल थंयसर वचोंक गेलो तेन्ना सावलान ताज्या दगल्याचें पोंत धरलें आनी तें पिंजलें. तेन्ना सामुएलान ताका म्हळें सर्वेस्परान आयच्या दिसा इस्रायलाचें रास तुजे कडचें पिंजोवन काडलां आनी तुजे प्रास बरो आशिल्ल्या तुज्या एका शेजाऱ्याक दिला. एक कुडको टक कट जालो, रास गेलें. आनी हांगासर हो दावीद ताका जिवीशी मारिना, उडास दोरा जिवीशी मारिना, केवल दगल्याचो एक ल्हानसो कुडको कातरता. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा 6वें वाक्य पूण उपरांत सावलाच्या दगल्याची देग कातरली म्हणून दाविदाच्या अंतस्कन खांतावंक लागलें. कित्या खातीर खांतायचें? सवाल हांगासर कित्या खातीर कांतायचें? ताणें जिवीशी मारूं ना? सगळे इश्टान ताका सांगलें आका जिवीशी मारीचें म्हूण ताणें जर जिवीशी मारूं ना? तो सावल ह्या दाविदाक जिवीशी मारूंक आयिल्लो आनी हाच्या हातांत घाला, सर्वेस्पराच्या हातांत घाल्ल्या बरी ताच्या हाताक तो मेळ्ळो. तरी पूण ताणें ताका जिवीशी मारूं ना. काल एक देग कातरली तरी पूण ताच्या अंतस्कन कित्याक कांतायचें म्हणलें सवाल. कित्याक कांतायचें म्हणलें सवाल. पळयत पुस्तकांत आमी आयच्या त्या सामुएलाच्या ग्रंथाच्या पुस्तकांतलें वसा पळयलें जाल्यार थंयसर 3रे वाक्य म्हणटा, 4थें वाक्य म्हणटा तो वाटे बगलेक आसलेल्या बोकऱ्यांच्या गोठ्या लागीं पावलो. खंय आसलो तो जागो? खंयसर आसलो? बोकऱ्याच्या गोठ्या लागीं आसलो. दावीद कोण जावन आसलो? तो बोकऱ्यांक सोरो असो तो जावन आसलो, सोरो करनासलो जावन आसलो आनी गवळी जावन आसलो. दावीद चिंता आतां हांव खंयसर जावन आयिल्लो? बायल्यान आसा हांव आयिल्लो जागो बोकऱ्यांचो गोठो. हांव त्या जाग्यार जावन आयिल्लो. म्हज्या मुखार आसा इस्रायलाचो राय. त्या जाग्यार जावन खंयसर जावन बोकऱ्याच्या गोठ्याच्या त्या जाग्यार जावन गवळ्ळे जावन हांव राय जावन म्हाका आपोवणें मेळ्ळां. सावलाच्या जाग्यार रावून म्हाका सर्वेस्परा देवान आपयलां. तरी पूण हो अवकाश दिल्लो कोणें? सर्वेस्परान म्हाका अवकाश दिल्लो.
त्या देखून जें कितें सर्वेस्परान म्हाका अवकाश दिल्लो तो अधिकार हांव हातान घेवचो ना. ब्युटिफूल. तो अधिकार आपूण हातान घेवचो ना. जर तर सर्वेस्पराक म्हाका राय करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्परूच म्हाका राय करूं दी. सर्वेस्पराचें योजन जारी हाडूंक हांव म्हजी मोत म्हजी सकत उपयोग करचो ना. सर्वेस्परान योजन म्हज्या जिवितांत आसचें सर्वेस्परूच जारी हाडटलो. ताका हांवें म्हजी बलात्कार म्हजी फोर्स ताका गरज ना. तो ताका कोशर्द कांतायता. हांवें केवल गोवळी जावन आसलो व्यक्ती आनी गोवळी जावन आसलो व्यक्ती आज ह्या स्थानमानार आयला आनी आयच्या दिसा ह्या रायाक हांवें जिवीशी मारचें सोमानी. ह्या रायाची धगल्याची देख कट करची हांवें केल्ली सूख म्हूण ताका अंतस्कने थाळो भोगता. सगळे ताजो इश्टांचो पळया कितले ते इश्ट ताजे सांगात आशिल्ले. ताज्या मोगाक जिवाक जीव दिल्ले ते इश्ट सांगल्यार ताजो अंतस्कनाचो लोथाळो ताका सांगता, दावीद तुवें करचें सारकें न्ही, तुवें करचें सारकें न्ही. आनी दावीद आपल्या अंतस्कनाच्या थाळ्याक उलो दिवचो म्हणटा. तो ताज्या इश्टांक म्हणटा, सर्वेस्पर तो म्हणटा, ह्या उतरांनी दाविदान आपल्या मनशांक आडायलें आनी सावलाचेर आक्रमण करूंक तांकां दिलें ना. सावलाचेर आपणाचेर आक्रमण करतल्या व्यक्तीक आक्रमण करूंक दिलें ना. कसलेक चिंताप मोगाच्या न्हू, कसलेक वरतेक चिंताप. अधिकार म्हाका आनी तुका दिसय जाल्यार कोणें दिसय? सर्वेस्परान दिसय. सर्वेस्पराचें वाग्दान जारी केलें जाल्यार सर्वेस्पराच्या विधानार येचें. सर्वेस्पराच्या विधानाच्या विरोध हांवें तें वाग्दान जारी काडचें न्ही. सर्वेस्पराच्या वाग्दाना प्रकार इस्रायलाचो राय हांवें जावंक जाय. तरी पूण विधान खंयचें? वॉट इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द किंग? कशें हांवें जायचें? तें विधान कितें तेंय गरजेचें म्हणटा दावीद. तेंय विधान भाव गरजेचें. तें विधान खाली कुरो मात्र गरजेचें न्ही, थंयसर येवचें विधानय गरजेचें. जर तर हांव विधानाक, जर तर त्या प्रक्रियाक हांव जर तर मोल दिना, सर्वेस्पर देव ताणें दिल्लें वाग्दानाक ताजें जारी करूंक ताकाय कश्ट जातलें. हांव आनी तूं मुस्तुबटीं कितें करता मोगाच्या न्हू. जावंक पुरो म्हाका आनी तुका सोपण आसा एक उदाहरण दिवचें. एक ग्रस्त व्यक्ती जायचें म्हणून हांव आनी तूं खंयसर आसल्या मोगाच्या न्हू. ल्हान बाळशें कितें सकत नातलें एक बाळ जावन आसलें. सोलोवंकूय जायना, खावंक जायना, कांय करूंक जायना, तसलें एक बाळ हांव आनी तूं जावन आसलें. हांव आज सर्वेस्परान म्हाका आनी तुका घटमूट केला, ह्या हंताक पावयला. पूण ग्रेस जायचें म्हणल्यार एकाच आशेक हांवें आनी तुवें सगळें म्हाका आनी तुका जाय जाल्ल्या बरी हांव आनी तुवें करूंक साध्य गे म्हणलें एक चिंता करूंक न्हू जायना मोगाचें न्हू. सर्वेस्परान जर तर म्हाका ग्रेस्त व्यक्ती करी जाल्यार तो खंडिसवनूय ग्रेस्त व्यक्ती करता. ताका हांवें म्हाका जाय जाल्या रितीर हांवें हातान घेवन हांवें करीसे म्हणून ना. म्हाका जर तर सर्वेस्पराचें वाग्दान खंयचें जाल्यार तें वाग्दान सर्वेस्पर देव खंडीत जारी करता. हांवें करचें विधान खंयचें गे म्हणलें गरजेचें. विधान खंयचें गे म्हणलें गरजेचें. जावंक पुरो एक चलो एका चलये लागीं, चली चल्या लागीं लग्न जावंक आशेता. हांव आनी तूं खंयच नातले व्यक्ती मोगाच्या न्हू. आज पांयार आमी उबे रावल्या. आवय बापायनी आमकां आवय बापायनी पांयार उबे रावयला. आज तो चलो, आज ती चली, म्हाका ताजेर एक खासर जायचें म्हूण म्हाका भोगता. जर तर म्हज्या अंतस्करणांत आसा सर्वेस्परान तो चलो या चली म्हाका भोगयल्या जाल्यार खंडिसवनी म्हाका ती मेळटली. पूण म्हज्या आवय बापाय विरोध हांव वेसोना, हांव विचिना. हें भोगप म्हजें तें आनी तुजें तें आसा गे मोगाचें न्हू. म्हजें तें आनी तुजें तें आसा गे. जर तर म्हाका एक वावर दिला, म्हाका एक वावर करूंक दिला, तो वावरांत जायते वंत करी जाल्यार सर्वेस्पर देव खंडीत जावन जायते वंत करता. हांवें तुवें अक्रम रितीर तो जायते वोन जायचें म्हणलें गे गरज आसा गे म्हणलें सवाल. जायचें गे म्हणलें गरज आसा. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जाय पुरतीं सवालां आसात मोगाच्या न्हू. जाय पुरतीं सवाल आसात.
त्या प्रक्रिया ते विधान हांव तूं कित्याक वापरता म्हणलें भोव गरजेचें. प्रक्रिया विधान खंयच्या विधानार हांव तूं येता. सर्वेस्परचे उतार मोड हांव तूं तें स्वाधीन करूंक येता गे. ह्या सर्वेस्परचे उतार मोडी नासतना हांव तूं येता गे म्हणलें सवाल. आमच्या जिवितांत व्हडल्यान व्हडलें सवाल हांव खंयसर पावता म्हणलें गरजेचें न्ही, खंयच्या रितीर थंयसर हांव वचून पावता म्हणलें भोव गरजेचें मोगाचें. मस्त जाणां आमी तें विसरून गेले. हांव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत, सडाव जाणांच्या जिवितांत एकच एक आशा, म्हाका थंयसर वचून पावा जाय. हांवें एक चिंतलां, थंयसर वचून चिंतलें सूख न्ही, चिंतच्यान सूख ना. आशा सास तरी पूण त्या आशाची सास थंयसर पावा जाय. तुका सर्वेस्परा देवान थंयसर पावोंक तुका योग्यता दिल्या रे, त्या रिती प्रमाणे तुवें वचा जाय आनी तुजें रास स्थिर जावन आसता थंयसर पावल्लें. हांवें त्या दोंगराच्या तुजेक पावा जाय आशा आसा. त्या दोंगराच्या तुजेक खंडिसोन वचा जाय आशा आसा. पूण खंयच्या रितीन हांव थंय येता गे म्हणलें सवाल. खंयच्या रितीर हांव थंय येता गे म्हणलें सवाल. हेंच सवाल दसलें दाविदाक. ह्या सवालाक हातांचे विशीं मारल्यार हांव असो राजवट खाण घेत. व्हडलें न्ही, रायजोवचें व्हडलें न्ही, पूण हांवें रायजोवचें विधान खंयचें गे म्हणलें तो चिंता. सर्वेस्परा म्हाका दिलें वाग्दान जारी करूंक सर्वेस्परा कशें सकत आसा. हांवें ताजें उतार मोडून वचून हांवें जायचें गे म्हणलें सवाल. तो म्हणटा मागलेल्याचेर हांव हात लावचो ना. पळयत पुस्तक म्हणटा मागलेल्याचेर हात लायनाका. मागलेलो केवळ धर्मीक मात्र मोगाचो न्हू, लायकी धर्मीक जर तर सर्वेस्परान त्या व्यक्तीक मागला जाल्यार तो मागलेलो व्यक्ती जावन आसा. तो साऊल एक राय, तो खंयचोय धार्मीक व्यक्ती न्ही. तोय मागलेलो कित्याक सर्वेस्परान सामुएला मुखांतर त्या साऊल रायाक मागलेलें सर्वेस्परान मागलेलें. आनी हो म्हणटा मागलेल्या व्यक्तीचेर हांव हात घालचो ना, हात घालचो ना. म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार कितलीं सवालां आसात, कितलींशीं सवालां आसात. आज मस्त मोठी म्हजे कडेन साबार जाणां विचारतात कित्याक म्हाका अशें बरें आशिल्लें, कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें जालें. आन्सर इतलेंच मोगाचें न्हू. हांवें वापरली विधान समा आसा गे म्हणलें हांवें तुवें चिंतें जाय. जर तर म्हज्यान तुजें विधान समान ना, द रीत प्रक्रिया समान ना, हांव जर तर वांजेलाच्या उतरांच्या विरोध वचून हांव हें काम करता, थंयसर सक्सेस ना. आनी जर तर आमी चरित्र जाल्यार पळयली तर जायते फावटी आमकां पळोवंक मेळटा. जायतें उदाहरण आमच्या जिवितांत जावंक बरो. हांवें पोरण्या सोल्याचें उदाहरण सगळ्यांक आमकां जाणा आसा तेंचो उदाहरण दिता. सर्वेस्पर उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता अब्रामाक सर्वेस्परान वाग्दान दिल्लें. ताका 15व्या अध्यायान सर्वेस्परान वाग्दान दिल्लें, तुका वर्ती संतती दिता. ताणें अब्रामान म्हणलें म्हाका संतत ना. सर्वेस्परान ताका वाग्दान दिलें, तुका वर्ती व्हडली संतत हांव दिता. 16व्या अध्यायान आमी पळयता सारा म्हणटा म्हजे कडेन भुरगीं करूंक जायना, तूं आमच्या कामाचें थंयसर आसा, हागर आसा, ताजे थंय वचून तुजी संतत कर. पळयत पुस्तक म्हणटा एक घोव आनी बायल एक जावन आसात. मॉरल लिगल खंयचें जावन आसा. सर्वेस्परा जावन सांगलें घोव आनी बायल व्हंकल आनी नवरो एक जावन आसात. आनी हाचे मुखांतर सर्वेस्परान देवान बसयल्ली ती व्हडली संतत. पूण मनशा जाणवाय थंयसर वर्कआवट करूंक लागली. आनी ते कितें म्हणाले, सर्वेस्परान देवान सांगल्यार व्हडना, आतां म्हाका कांय जायना न्ही गी. सर्वेस्परान देवान सांगलें तुका मस्त संतत जाता म्हणून. जावं दी संतत, देवाचें इल्लें, देवाक आमी इल्लें हेल्प करया. देखून तूं हाचे मुखांत वचून कर साईबा म्हणून. देवाक इल्लें साई जायचें न्ही, पाप देवान सांगला न्ही गी. देखून तूं इल्लें आमी इल्लें हेल्प करया म्हणून. कितें जाता, ती गर्भेशन जाता. 16व्या अध्यायात आमी पळयता थंयसर गर्भेशन जाता. मात्र न्ही, सर्वेस्परचो दूत त्या हागारा लागीं कितें उलयता म्हणलें भोव गरजेचें. 16व्या अध्यायात 11व्या वाक्यान म्हणटा, देवदूतान हागाराक म्हणटा, आतां तूं गर्भेस्त आसाय आनी एका पुताक तूं प्रसूत जातली आनी ताका इस्मायल म्हूण नांव दितलें, कित्याक तुज्या कश्टांत सर्वेस्परान तुजो थाळो आयकला.
एका रान गडवासारखो मनीस तो जातलो. पळया अब्रामाची संतत कशी जाता. देवाच्या नियमाप्रमाणेच्या बदलाक देवाचें वाग्दान पूर्ण करूंक राजा उपयोग जाल्ल्या वेळार तो म्हणटा तो एका रान गडवासारखो मनीस तो जातलो. ताजो हात सकडा विरोध आनी ताजो आनी सकडाचो हात ताजे विरोध आनी आपल्या भावांतून वेगळो सोडून तो वस्ती करतलो. अब्रामाची संतत बसयल्ली आशीर्वादाची संतत. अब्राम आशीर्वादित व्यक्ती, त्याचे संतती आशीर्वादाचे व्यक्ती. खंयसर सुकलें हाची संतत काही आता ताज्या ह्या सुकलेल्या वाटेत जल्माली संतत कळली. सकडनी त्या भुरग्याचेर हात आनी त्या भुरग्यान ह्या संततीचेर हात. सगळ्याची संतत, सगळ्याची संतत. खंयसर सुकलें मनशाचें राजांव थंयसर सुकलें. मनशाचें राजांव उपयोग करून देवाचें वाग्दान जारी करूंक गेलें. देवाच्या प्रक्रियेक वचोना, देवाच्या विधाना प्रकार वचोना, मनशाचें राजांव थंयसर काम करूंक शकलें. आनी त्या देखून अशें जालें. आनी दावीद यांची चिंता, दावीद यांची चिंता. दावीद म्हणटा वांजेल्या प्रमाणे मागलेल्या हात घालचो सोमानी, जिवीशी मातचें सोमानी. हांवें कशें हाका जिवीशी मारूंक साध्य आसा. सर्वेस्परान म्हाका दिल्लें रास तर तो खंडिजोनी म्हाका तें रास दितलो. हांवें तें मनशा राजाव हे व्यक्ती पुरो म्हज्या मनशा राजावाचें उलयतात. पळय तुका जिवीशी मारूंक आयिल्लो आनी ताणें तितले उपाद केल्यात, ताका तुज्या हातान दिल्यात, त्या देखून जिवीशी मार सोड. पूण दावीद म्हणटा मनशाचें राजावा प्रमाणे न्ही, देवाच्या प्रक्रिये प्रमाणे, देवाच्या विधाना प्रमाणे गेल्यार मात्र तें बाळवाता, तें बाळवाता. आज म्हाका तुका मस्त सर्वेस्परा देवान वाग्दान दिल्यान हांवें तूं मस्तपटी वांजेलाची एक सेंटेन्स काडटा, हात दवरता आनी मागता सर्वेस्परा देवा म्हाका तुवें वाग्दान दिलें म्हूण हांवें तूं मस्तपटी करता. ह्या वाग्दानाच्या बटल्यान आसचें सन्निवेश हांवें तूं विसरून घेता. हर एक वाग्दाना बटल्यान एक सन्निवेश आसा आनी सन्निवेशाची प्रक्रिया हांवें तूं विसरून वता. चिंत्या निर्गमन पुस्तकाच्या 14व्या वाक्यान सर्वेस्पर देव म्हणटा सर्वेस्पर तुमचे कडेन सुचतलो तुमी शांत रावा. आनी आमी ते घट्ट धरून रावता. सर्वेस्पर तुमचे कडेन सुचतलो तुमी शांत राव म्हणा. सर्वेस्पर तुमचो झुजो हांव शांत रावता म्हणून. पूण खंयचे सन्निवेशनाक कोणें सांगलें? मोयजेन सांगलें. कित्याक सांगलें? मोयजे आत्म्याच्या दृश्टीन तो बरयल्लो, मनशाच्या रक्तमांसाच्या सैमाच्या दृश्टीन ताणें पळयल्लें न्ही. तर हांव आनी तूं रक्तमांसाच्या दृश्टीन पळोवन आसचे व्यक्ती जाल्यार म्हाका तुका अन्वय जाता म्हणलें सवाल. सर्वेस्पराचें वाग्दान आसलें तुमी त्या कानान शाराक वचून पावतल्यात. दुदान आनी मोवळच्या शारांत पावतल्यात. आनी तें वाग्दान जारी जावचे खातीर त्या वखदाक सर्वेस्परान दिल्लें तें वाग्दान तें जावन आसा. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांवें आनी तुवें ह्या विशयी चिंतलां गी. सर्वेस्परान दिल्लें वाग्दान गी हांव त्या वाटेन हांव आसां गी. म्हाका खंयच्या वाटेन वट्टार म्हाका जाय जाल्ली वाट हांवें विसल्या आनी थंयसर हांव वट्ट सांगता सर्वेस्पर म्हजे कडेन झुजतलो. कित्याक सर्वेस्पर तुजे कडेन झुजतलो? तूं सर्वेस्पराच्या वाटेर नाय. आनी तें वाग्दान धरून सांगूंक जाता गे म्हाकाचें न्हू. पयले सत्र हांवें तुवें सर्वेस्पराच्या वाटेर आसा जाय आनी त्या दाळा सर्वेस्पराचें वाग्दान म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जारी घेता. सर्वेस्पराचें वाग्दान म्हजी आनी तुजी दिश्ट आत्मीक दिश्ट आसा जाय आनी त्या दाळा त्या आत्मीक दिश्टीन हांवें तुवें तें सांगूंक जाता. सालोकाच्या 10व्या वाक्यांत आमी मस्तपटीन कोट करून सांगता. पळया स्वरूप इच्छु आनी दुस्मानाचें सगळें बोळसो पायतळा मोस्तूंक हांवें तुका अधिकार दिला आनी कितेंच तुमकां बाधा करचें ना. आनी आमी घट्ट सांगता म्हाका तुवें वाग्दान दिलें सोमिया आनी त्या खातीर हांवें वाग्दाना काल म्हणटा सगळी सकत भायर सरून वचून दी. म्हाका न्हू थंयसर दिलें वाग्दान कोणाक? 72 जाण सीस जिजून धाडले. ते सीस फाटी येवन जिजूक सांगतात, म्हणटात सोमिया तुवें सांगल्या प्रमाणे आमी केलें आनी तुजें नांव सांगतना देंवसार समेत धांवता. आनी त्या वेळार जिजू ताका सांगता तुमी देखून संतोश पावो नाकात, देखून संतोश पावो नाका, देंवसार धांवता म्हणून. पूण संतोश पावा तुमची नांवां सर्गारासार बरयल्यांत. आनी त्या देखून त्या कॉन्टेक्स्टार त्या संदर्भार म्हणटा हांवें तुमकां अधिकार दिवन धाडलें. खंयचो तुमकां अधिकार दिला? पळया स्वरूप इच्छु आनी दुस्मानाचें सगळें बळस पायतळा मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला आनी कितेंच तुमकां अधिकार करचें ना. कित्याक? तुमी
भाग्यवंत व्यक्ती, तुमकां हांवें धाडलां, तुमकां सरकाराचा तुमचें नांव बरयल्यांत. पूण आमी तें वागदान धरून जर तर हांव तूं नितळ अंतस्करणांत सर्वेस्पराक मनचे तशें आमी नांव मोगाचें न्हू, त्या वेळार तें वागदान जारी घेता म्हणलें सवाल. थंयसर शेवाचे पूत करी लागले. धर्मदत्या कृत्यान आमी पळयता, थंयसर धर्मदत्या कृत्य पळयता शेवाचे पूत करी लागले. सावलाच्या पाऊल प्रकट करता त्या जेजूच्या नांवान सगळे देवसर सकत दवणावन दी म्हणालो आनी ते ताच्या आंगार पडून ताका ते नाश केलें. कित्याक ते शेवाचे पूत त्या प्रमाणे सत्यान नातले. तशें मुस्तू हर एका वागदान हांवें सांगीत म्हणून जाय तितलीं वागदान आसात. पूण एक सत्व हांवें तुवें जाणा जायसै, एक सत हांवें तुवें जाणा जायसै. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सर्वेस्परान दिलें वागदानाक खंडेसावनी जारी करतात. प्रोवायडड हांवें तुवें ताणें धरिल्ली ती वाटे मुखांत ताणें शिकयल्या वाटे मुखांत हांवें तुवें चला जाय. जर तर सर्वेस्पर देव सांगता एक वाट, त्या वाटे विशीं हांव वचना म्हणून म्हाका ताणें दिलें वागदान मात जारी घेवचें म्हळ्यार थंयसर जारी घेयना. त्या देखून आमी सगळां खंती दुकान आसा मोगाचें न्हू. कित्याक म्हळ्यार आमी धरली वाट सर्वेस्पराच्या उतरां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताच्या उपादेशा प्रमाणे जर तर म्हजी आनी तुजी जिणी ना जाल्यार खंयसर हांवें तुवें त्या इस्रायल संतत आशिर्वादीत जाता म्हणली आशिर्वादीत जावंक साध्य आसा गे म्हणलें सवाल. हांव आनी तूं सगळ्या राजांव तो उपयोग करता, आमी सगळ्या राजांव उपयोग कर म्हणटा. राजांवा प्रमाणे सोमानय. आनी ह्या दाविदाच्या बोवारी आसल्या सगळ्यांनी सांगलें जावंक पुरो हें खंय जालें तुज्या राजांव साहेबा, तो मनीस तुका लागाड काडूंक आयला आनी तूं हे दिशी ताचे दकल्याचे हे दिशे कातरे दिशी घाल हे दिशी काटकेला सुरसुताय घालें तो मांडो म्हणे सोमा गे म्हणून. पूण सर्वेस्परा देवा मुखार तो सोमा आसलो, सर्वेस्परा देवा मुखार सोमा आसलो. जिजोको सगळे तितले व्हडलें सैन्य धरता आसतना ताजे लागशीर आशिल्ले ताजे सीस ताज्या कानंत खटकन सोडटा थंय आशिल्ले आसा. सोमी जिसो म्हणटा खट कर नाका, आपोडटा आनी सांगता म्हाका सगळें ताचेर जैत व्हरची सकत आसा. पूण सर्वेस्परा देवान जें कितें वाट सांगल्या, जें कितें विधान सांगलां त्याच विधानार हांवें वचूंक जाय, दुसऱ्या विधानार हांवें वचूंक वचूं जायना. बापान सांगलेल्या विधानार हांवें वचा जाय. बापान सांगलें विधान सोडून दुसऱ्या विधानार हांव वचना. आनी त्या देखून सर्वे आमी पळयत पुस्तकांत आमी जाणा मोगाचें न्हू सोमी जिजू सर्वेस्पर देव ताका जिवंत उठोवन आशिर्वादीत करता. आज हांवें तुवें एक घडी बरो आमकां सामी सवाल विचारूंक जाय. म्हज्या दिसपडत्या जिवितांत आसच्या समस्या येयले गोडे चिंती नाकात. आमकां कांय शाप कोणना, आमकां कांय पाप कोणना, आमकां कांय आमी कांय सोलवून गेले, आमी कांय खालें गे सगळ्यांचें खोटेंपण म्हूण चिंती नाकात. समस्या येवचें तुमच्या मिसांव घट जावन आसा म्हणलें चूक संकेत जावन आसा मोगाच्यान. जावंक पुरो जिजूक ते धरूंक आयले सगळे मुस्तू जावन ताजे म्हैसर एक एकले तवले येतले. त्या दीस लागीं जाताना ताजे मिसांव व्हडलें सैन्य येवन ताका धरूंक आयलें. दाविदाकी ताजे मिसांव लागीं जावन आयले म्हणटना 3000 सैन्य येवन ताका येवन वेडो घालें. लागीं येत आसतना व्हडले समस्या येतात. व्हडले समस्या येयल्या कुडले तुमच्या विशयेंत अपप्रचार केल्ल्या कुडले, तुमकां उपास गेल्ल्या कुडले, तुमच्या कुटुंबांत उपास जाल्ल्या कुडले, खालेंगी जालां कितेंगी जालां वायटच जालां म्हणून न्ही मोगाचें. सर्वेस्पर देव पळोवन आसा. म्हजो पूत म्हजी धूव मिसांवाच्या वाटेर आसा आनी हे समस्या वेळार कशें स्पंदन करता. म्हजो पूत आनी म्हजी धूव ह्या समस्या वेळार कशें स्पंदन करता. म्हज्या वाटेर तें वचून स्पंदन करता गे. या थंयच ताका वस्तू ताका जाय जाल्ल्या भितर ताणेंच ताका हातीन घेवन तसो स्पंदन करता गे. जावंक पुरो विविध, जावंक पुरो म्हाका तुका एक हुद्दो जायसै, जावंक पुरो म्हाका तुका एक भलायकी जायसै, जावंक पुरो म्हाका तुका एक ग्रेस जायसै, जावंक पुरो म्हाका तुका एक बरें एक कुटुंबा जिवीत जायसै. कितें विविध रिती सांगता आसात. चिंत्या म्हाका एक बरें कुटुंबा जिवीत जायसै म्हणून आमी एक सुवर्ण जर तर हांवें कुटुंबा जिवीत बांदलें जाल्यार खंयसर वचून रावात मोगाच्यान, खंयसर वचून रावात. कुटुंबा जिवीत बरेंत उद्देश बरो आसूंक पुरो, बट हेची रीत कशी आसा काय म्हणलें सवाल. पवित्र पुस्तक म्हणटा देर इज नो शॉर्टकट. खातरचें शॉर्टकट जायना, नो शॉर्टकट. यू हॅव टू गो थ्रू ए प्रॉपर वेर तूं वसा जाय. घट स्थिर राज्य जाय जाल्यार
हांवें तुवें बळादीक तरान खंयच्यार वचचें? सर्वेस्पराच्या विधानार, सर्वेस्पराच्या प्रक्रियेचेर गेल्ल्या वेळार मात्र मोगाचें न्हू हांव तूं जैतेवन जाता. आनी त्या देखून त्या दाविदाक संपूर्णपणी ताका त्या सौलाक जीवशी मारचो अधिकार आसलो, सकत आसली आनी ताका सगळ्यांनी बरें म्हूण सांगलें. तरी पूण दाविदाचें काळीज अपरायट आशिल्ल्यान, बरें आशिल्ल्यान तो म्हणटा विधान हांवें करचें सोमानी, म्हजें सारकें विधानान तेतलो म्हणून ताणें करेक्ट विधानार गेलो. आनी त्या देखून दावीद तेजें राज तितलीं वर्सां बाळगता. आजुकी दाविदाक आमी पळयत पुस्तकांत व्हडलो स्थानमान बळयता. जाय तितले राय आशिल्ले, पूण दाविदाचें राज सस्नाक तें बळवालें. कित्याक ताणें हातारलें विधान तें सोमा आशिल्लें. जेजू क्रिस्त विधान ताजें बापाची कुशीकन विधेय जावन सुस्निकाय जावन गेलो. आखेर करच्या पयलें मोगाचें न्हू हांव सांगूंक आशेतां, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत समस्या आसातच, हांव जाणा हर एकल्याच्या समस्या आसातच. पूण सोंसणीकायेन आमी तें सोंसून व्हरता गे म्हणलें सवाल. दाविदाक आशिल्ली ती सोंसणीकाय पळया मोगाचें न्हू. इतलें बरें धांवडावन व्हेलें ताणें सावळऱ्याक जाय तितलें बरें केलें जाल्यारय ताका उपाद करनंत रावलो जाल्यारय दावीद सोंसणीकायेन सोंसलें. आज आमकां सोंसणीकाय ना जाल्या आनी त्या देखून आमचें रास हांव सांगता आनी अशें ते रावल्यार जायना. तो सांगूं दी तें सांगूं दी, आमी अशें करीत येत ना जाल्यार हाका पर्यायच ना. सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हज्या पुता आनी म्हज्या तुवें सोंसणीक जा, तुका हांवें दिलें वागदान तुज्या जिवितांत हांव जारी हाडटलो म्हणलें खंडीत. आनी ती सोंसणीकाय हांवें तुवें वाडोवंक जाय. 4 संगती घरा वयता आसतना उडासाक दवरया. म्हाका आनी तुका सर्वेस्परान मिसांव दिलां, जावं पुरो लौकीक जावं पुरो आत्मीक. मिसांवाच्या वेळार आमच्या त्या खंयसर आमी पोंद पोवंक वचूंक आसा थंयसर समस्या येवचे साहस हर एकल्या कितें येताच. व्हडले समस्या येवचे साहस. स्पंदन तिसरें स्पंदन म्हजें कशेलें. वॉट इज द प्रक्रिया या विधान हांव कितें वापरतां. सर्वेस्पर म्हणटा म्हजें विधान हांवें तुमकां दिल्ल्या उपादेशाचें प्रमाणें विधान, त्या विधानार त्या वाटेर वसा आनी तुमकां खंडीत जावन आशिर्वादीत जातलें. तुमच्या हातांतच अधिकार आसूंक पुरो, तुमच्या हातांतच सकत आसूंक पुरो. देवाचो उद्देश जारी करूंक तुमी गरज ना. देवाचो उद्देश देवूच जारी करता, तुमी ताका सही करची गरज ना. सर्वेस्पर देवूच तें करूंक शकता. पूण तुमी कितें करता तरी म्हज्या विधाना प्रमाणें मात करीत जाय, विधाना भायर करनाकात. चवथें सोंसणीकाय कितलीय कश्ट येवं दीत, कसलोय संदर्भ येवं दीत. जावं पुरो जेजूक आमी पळयलें थंयसर ताका मस्त कश्ट सोंसूंक आशिल्लें जाल्यार ताणें सोंसलें. दाविदान जाय तितले कश्ट सोंसले आनी दोगी जावं पुरो जेसू वर्ते ताचें नांव जावन आसा देवाचो पूत. आनी हांगासर असो एक दावीद एक ऑर्डिनरी हाका शेळयांक सरोवन असो तेदो व्हडलो राय जावन शाश्वत एक फामाद राय जालो. सारकी वाट ताणें विसरली. सोंसणीक आमी जावया. 5वें आयच्या दिसा जावन आमी मागया सर्वेस्परा तुवें दिल्लें वागदान आमच्या जिवितांत जारी हाडूंक तुजें विधान वापरूंक आमकां करपा दी. तुज्या वाटेन वचूंक आमकां करपा दी. तुजी वाट सोडून दुसऱ्या विधानार आमी वचनाशें तूं आमकां राख आनी सांबाळ. आमेन, आमेन, आमेन.